पहिले कोणाची मिस्टेक ती तुमच्या मध्ये तुमका सांगणार तुम्ही कसे घडले तुम्ही आमका सांगता की आम्ही अरे म्हाका सांगे सगळे लोक आता कितें अरे आमकां घेना तुम्ही तुमकां सगळे तुमचे घरा अरे इंका घर ना सगळ्यांक इंका घर चलोवपा येना इंका घरा बसून म्हणटा सगळ्यांक म्हाका घरा बसून आमकां पण तुम्ही डेट दिवन येना एनिवेज तुमकां सांगता सांगता परत सांगता आता तुम्ही कितल्या लोकांक तिका सगळ्यांक आपयताले पळय परत सांगता तुमकां व्हडल्यान म्हणटा 13 तारखेक मॅटर आसा परत जर हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें परत येवचें पडटा आमकां तेका लागून तुका सांगता तुमी तो कितें एडवोकेट आहा तुमी कितें करता ते स्टे हाडटा कितें करता ते तुमी करा 13 तारखेक मॅटर आसा परत तुमकां सांगता हांव मागीर इश्यू जायला तुमी म्हाका सांगनाका तेका लागून तुमकां परत सांगता तुमकां तुमी हायकोर्टान घेवन तुमी एडवोकेट काडटा तुमी कितें अप्रोच येता ते जाया मागीर म्हाका सांगनाका की 13 हे ना म्हणून 13 तारखेक मॅटर आहा चला बरं 13 तारखेक आमी नमस्कार आज आमच्या वन गावात वन म्हणून एक कुडचिरे पंचायत आमची त्या वन गावांनी आज काही कोणी तरी एक कंप्लेंट केल्ली अशी की इनिगली घरां आसा आनी ते आज मामलेदार आनी तलाटी ते सर्वे करपाक गेल्ले ते कंप्लेंटर हांगा पावोंक ना आमी कलेक्टरा मामलेदार आनी तलाट्याक आमी सांगलें की कंप्लेंटराक हांगा हाड आमकां कोण तो पळोवंक जाय म्हणल्यार ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर आपले आमकां सर्वे करून दिवचें ना तशें आमी तांकां सर्वे करूंक दिवंक ना आमचे तेंच्यांनी आयकलें त्या बद्दल हांव तेंचे खूब धन्यवाद म्हणटा आनी ते आतां परत वयता वचपाचें मारता तुमकां आतां कितें सांगता आमकां सांगलां तेंच्यांनी आतां 13 तारखेक कोर्ट आहा परत त्या कोर्टाक तुमी हजर रावात आनी जर स्टे हाडपाचें जाल्यार तुमी हाडा पण सर्वे कसलो हो सर्वे घर इनिगली घरां तेंची सर्वे करपाक पूण एक्चुली इलिगल आसा काय ना एक्चुली ती आमची गव्हर्मेंट लँड प्रत्येक एक ताचें उदाहरण नांवां आसा तशीं तेंच्यांनी बांदल्या घरां कितली घरां आमची हांगा 15 घरां आसा त्या भायर कुडचिरे आसा सगळ्यांक नोटीसी आयल्या नोटीसी प्रत्येक पर्सनली नोटीसी येवंक ना तेंच्यांनी पर्सनली नोटीस फक्त आमच्या मावेंगे गांवाक ह्यो पयलीं येयल्यो आनी वन आनी कुडचिरे हांकां पर्सनली नोटीस तरी येवंक ना पूण ज्या गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 मिटर सोडून जी घरां आहा पळय ती खंय तरी डेमोलिशनाक वयपाची अशी तेंची हे आशिल्ली सो तेच्या उपरांत गव्हर्मेंटान आतां परतून हेका रुलूय एक काडलो की जी 14 पयलींची जी घरां आहा ती खंय तरी रेगुलरायज करतली म्हणून आनी आतां ती 15 मिटरा भायर जी आतां घरां आहा पळय ती थोडी भितरली एक टायम पयलींची आसतली आनी थोडी जी आतां 2014 उपरांतूय बांदल्या आसली सो त्या 2014च्या उपरांत जी घरां बांदल्या पळय तेजेर कितें आहा फुडें म्हणजे ती घरांचें कितें करपाचें अशें आनी जेन्ना जर ते डायरेक्ट टेप लावपाक येता आनी खंय तरी हायकोर्टाची ऑर्डर आसतलीच तेंकां पण जेन्ना तुमी टेप लावपाक येता तेन्ना एक खंय तरी इन्फॉर्म तरी करपाक जाय नाल्यार कितें तरी डायरेक्ट घेवन सो आमी हेच्या फुडें अशें ठरयलां की ताका 13 तारखेक कोर्टान आमी एक पेटिशन फायल करतले किंवा आमी एडवोकेट करून थंय स्टे हाडटले अशें हें केलां कसो इन्सिडंट जाला म्हणजे जो मामलेदार हायकोर्टाच्या आदेशानुसार जी सर्वे करपाक येयल्लो ही सर्वे आमच्या ग्रामस्थांनी सगळी रोखून धरलेली आसा आनी ह्या ग्रामस्थांक न्याय मेळचो म्हणून सरकार ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक फुडें आसतलें जो आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा की जी घरां अनऑथरायज आसा ती तेजेर खंयचे तरी एक्शन जावची असो म्हणून आदेश मामलेदारांक तेंच्यांनी दिला आनी मामलेदाराच्या म्हणजे हायकोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर मामलेदार करपाक आयज येयल्लो खंयची घरां अनऑथरायज आसा हेजी कोण तरी कंप्लेंट करणारो कोण तरी आसतलो पण वन हो भाग सगळो गव्हर्मेंट जमनीचो आसा म्हणजे हांगासर कंप्लेनंट जो कोण आसा तो कोण आसा हें आमकांय बी जाणून घेवपाक जाय हांवूय प्रत्यक्ष विचारता की कंप्लेनंट कोण आहा न्हू तो आमकां पयलीं कळपाक जाय आनी कंप्लेनाचे कितें भाग आहा ह्या जमनींचो सरकार एखादें नोटीस धाडटा ते आमी मान्य करूं शकता
सरकारी जमीन सरकार मालक आसा जाल्यार सरकार धाडूंक शकता. पण एखादी व्यक्ती ह्या जाग्याचेर जर येवन सांगता की ही कंप्लेंट आपली आसा म्हणून, तर त्या कंप्लेंटान पयलीं सांगूंक जाय की आपलो ह्या जाग्याचेर कितें दावो आहा तो. अशा तरेन जर कोणी जर खोटे जर कंप्लेनी करता आनी हायकोर्टान वयता जाल्यार ते आमी खपोवन घेवचे ना. ह्या सगळ्या ग्रामस्थां बरोबर आमी आसतले. लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाजी जबाबदारी हांव तेंच्या बरोबर रावन ह्या लढ्याक आमी ताका सपोर्ट करतले. आमकां सरकाराचो जो तेको आसूंक जाय तो सरकार दरबारी कशे निर्णय घेवंक जाय ते सरकार ठरयतलो. पण जे आंदोलन समजा जर जालें हांगासर की ही सरकारी जमीन आहा ती सरकारच्या ह्या घरा पुरतें संरक्षण तांकां मेळपाक जाय, हें संरक्षण दिवपाक लागून समजा लोकांनी जर आंदोलन केलें जाल्यार आमी तांच्या बरोबर आसतले. इतलें हांव सांगूंक सोदतां. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!